Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. भोवगाच्यानो आम्ही जेजूच्या खालतेपणा विशयांत आणि ते खालतेपण आमचे जावच्या विशयांत आम्ही ऐकून असो. तर जेजूच्या जिवितांत जेजूचे खालतेपण ताच्या शिकवण्यांत ताचे खालतेपण आम्ही हे झाडाचं ऐकले असा. आता आम्ही शिसांच्या जेजूचे 12 अपोस्तलांच्या जिवितांत ते खालतेपण कशें आणले आदलेंगिना केदारा फळजले हे आम्ही आज ऐकतले. देखून जेजूचे उतार काय लुकाचो एवांजेल 22 अध्याय 26 वचन. लूक 22 verse 26. ते वाचबाय. पण तुमचे मध्ये असे जाय नये. तुमचे मध्ये कोण ओढलो असा तो ल्हान जाव निमाणो जाव. अधिकारी म्हण असा तो सेवक जाव. पळय आमकां जेजू सेवक जावंक आपयता. आणि हे जेजूच्या जिवितांत आमी ऐकल्ले आसा. आता हे शिसांच्या जिवितांत कशें आणलें आदलेंगिना म्हणल्यार आतां आमी नियाळ कित्याक गरजेचो आमकां हे खालतेपण कशें फावो जाता म्हणलें आमी जाणा जावच्याक. मोगाच्यानो आमी शिसांच्या जिवितांत ऐकल्लें आसा. शिस कितें करताले? कोण होडू हांव होडगी तूं होडू. एक फावटी रस्त्यार वाटेर मार्गार ते चलून येतना तांणी एकामेका वाट करताले. कितें करताले? देवाच्या राज्यांत जेजूच्या राज्यांत कोण होडू हांव होडू तूं होडू अशें आर्ग्यू करनासले. आनीक फावटी कितें जालें? जेबेदेवाचे पुत्र जुआव आनी जाकोब आपल्या आवय संगत येवन जेजू कडेन ती आवय विचारली, सोम्या म्हाका एक उपकार करूंक जाय. कितें तो? ह्या म्हाज्या पुता पैकी दोगां पैकी एकल्याक तुज्या उजव्याक एकल्याक तुज्या दाव्याक बसय जेजू. बाकी सांगता आयलो न्हय. हय. आनी फावटी त्या निमाण्या जेवणार त्या राती निमाण्या जेवणाच्या राती थंय सयत तांचे मदें हांव होडगी तूं होडगी म्हणलें जावन नसलें. पण तांचे थंय जेजून शिकयल्लें खालतेपण येवना. कित्याक म्हळ्यार तांचे थंय तें गर्वाचें बी आसलें. तें भायर घालूंक तांच्यान जावनासलें. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. तशें म्हणटना तांचे थंय इल्लें खालतेपण ना म्हण सांगूंक जायना. हाडलें पळया. अगेन पेद्रू जेजू ताच्या व्हडीर बसून या दोणीर बसून तुमी कितें म्हणटात ताच्या बोटीर बसून शिकवण दिता. उपरांत पेद्रूक सांगता तुजी बोट वंड उदकांत व्हर आनी झाड घाल. आनी पेद्रू कितें म्हणटा? सोम्या रातभर आमी वावरले हांव कांयच मेळना पूण तूं सांगता देखून घालता जेजू. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. अशा तो मदीं चिंती लागलो वय एक सुतारी कार्पेंटर. आमी जल्माक पागी दीस आनी रात आमचें कामांचें मास्त्री केल्या घरची आमकां वत आसा रातचें धरचें. आतां दिसाक घाल म्हणचें आसा. मोतीन चिंतून वचूंक पुरो. कारण त्यान सांगूं ना जाल्यार मोतीन चिंतून वचूंक पुरो. पूण उपरांत कितें जालें? इतली मास्त्री मेळ्ळी की तांच्या सांगात्यांकी आपयलें. 2 बोट फूल जाल्यो नेट क्लीन उरली. आनी पेद्रू कितें म्हणालो? लुकाचो एवांजेल 5 अध्याय 8 वचन तिके वाचबे. हे पळोवन
सिमोन पेद्रो जेजूच्या पायां पडलो हे पळोवन सिमोन पेद्रू जेजूच्या पायांक पडलो आणि म्हणालो म्हजे सरशिलो पयस म्हजे सरशिलो पयस सर सोम्या हांव एक पातकी पळया खालते म्हणून हांगा दिसून आयलें तशेंच अनेक गणितांत आमकां पळोवंक मेळटा की जेजू ते वारें वादळ थंड करता जेजू येवन आमच्या बोटींत बायल्या तक्षण वारें वादळ संपूर्ण थंड जाता तेजो आशीस ताच्या पांयांसर पडतात आनी म्हणी जाय की देवाचो पूत म्हणटात माथेवाचो वांगेल 14वा अध्याय 3-2 वचन तिके वाचले तोवर दोन्ही रसलेले जेजूच्या पायांक पडून म्हणाले निजाय की देवाचो पूत तूं पळया खालते पण आयले ना म्हणना पूण अकेशनल संदर्भात कित पण सांगचे वेळार निजाय की ताच्या चालती जिवितांत डे टू डे लायफांत सोम्या ते आसतना कितें दिसून येतालें हांव म्हणल्यार दिसून येतालें प्रेज द लॉर्ड हे आमी जाणा जावंक ह्या हाचेर आमी नियाळ करता आसतना आमकां गरजेचें मोस्ट इम्पॉर्टंट शिकवण फावो जाता आमी समजून घेत आमी थोडे सांगते जाणा जावयात पयल्या सुवातेर पळया सांगचें आमी जेजू समर्थ जेजूची समर्थ ते कितल्या उर्बेन पाळटाले म्हणून पळया तांणी जेजू खातीर आपले घरदार सांडिल्ले जेजू ते चिकटून रावले म्हणून जेजूचो फाटलाव तांणी केल्लो आणि देवा बापान ताबड दोंगरार माथेवाचो वांगेल 17वा अध्याय 5वें वचन तिके वाचले अशें तो उलयतालो तितलोच एक प्रकाशित कुपान तांचेर धंपण घालें आणि त्या कुपांत आयकालो एक ताळो हो म्हजो मोगाचो पूत तो म्हाका भोवसर मानवाला ताका तुमी ऐका वो क्रिस्त हांवें विंचलो क्रिस्त वो हांकां उगडायत केलें कोणें बापान देवा बापान पळय हें गोत्तालें तांकां तांणी ताका सतमानले ताका सतमानले आनी ताचे खातीर आपलें घरदार सर्वस्व सांडलें पळय आपल्या कितें म्हणटा माथेवाच्या 21 अध्याय 27 वचनांत तिके वाचबे मॅथ्यू 19:27 तितल्यार पेद्रू उलोवन म्हणालो आमी पळय सक्कट सांडून तुजो पाटलाव केला प्रेज द लॉर्ड पळया पाटलाव केला आनी पाटलाव केल्लो ताच्या आज्ञांक ते विधेय जाले आनी सगळ्यांनी सांडून गेले पळया जेजू एवकरिस्ताच्या विशयान सगळं शिकवण दिता हांव सगळीं जावन देव जायन लवंगो म्हजें मांस खाता म्हजें मांस खरें खाणें म्हजें रगत खरें पिवन म्हणटना फारिलेवांक शास्त्रांक आनी लोकांक तें स्विकार करूंक जावना ही शिकवण विपरीत जाली ही कोण आयकता सोन वेता म्हण जेजू सांगी सारता तुमी म्हाका सोन वेतात आनी पेद्रूची जाप कितें तुका सोन आमी खाय वचेस म्हणया तुझ्या लागीं उतरां आसात सांग जिविताची जॉन चॅप्टर 6:68 वाचबे तिके सिमोन पेद्रोन ताका जाप दिली सोम्या आमी कोणासरशी वचू whom shall we go to तुझे लागीं आसात उतरां सासनिक जिविताची मोगाचे न्हू हे पुरा आमकां दिसून येता उर्बेन ते येवन जेजू खातीर जीव दिवंक तयार जाले पळया थॉमसाक आमी डाउटिंग थॉमस म्हणटा पण पयलें आमी वशया आमी जेजू सांगता मरया म्हणलें थॉमसान
जो आमचं माझे 11वा अध्याय उषा 17वें वचन 16वें वचन वाच बाये. जवळ जवळ म्हणतात तो तोमास तो तोमास आपल्या संगातीशी की म्हणालो आम्ही वचून त्याचे संगता मोरूया फळा मोरून सहित ते तयार झाले. इतल्या पुढे असा होई या बहिणे सोम्याचे समोरच म्हणतात आम्ही असायचो आम्ही बरोबर आमची समाज पाळटावून ना म्हणना पण ते गरजेचे जे कितें खालतेपणाचे गरज जाल्ली ती आमचे थंय शिसांतय दिसून येतली. खालतेपणाले पुरावळी पण भितरल्या भितर तांचे खालदांच ते घोर अंधकार गर्वाचे अंधकाराचे बी आसले ते तांकां ते भायर घालिजे ते नाश करिजे ते सांडिजे ते जाण मात्र आम्ही म्हणजे जेजूचे सोडवण्याचे साक्ष जावंक शकतात म्हणले तांकां गोत सयत नातले. आदी मोगाचे न्हू सबार सुवार्ता परगटणार आसात सबार शिकवणदार आसात सबार मिशनरीज आसात सबार इव्हँजलिस्ट आसात तांचे सगळे पवित्र वावरता सभा राजा पांगरतात फुडें पळयतात आयकातात मोने उलयतात तांचे चलतात देंवचार लागले जावन देंवचार सुटयतात पण तांचे थंय तपासणी केल्ल्या वेळार तांकां लक्षिल्ल्यान पळयल्ल्या वेळार होय कितें हे जे गरजेचें खालतेपण जेजूचें खालतेपण अबायडिंग ह्युमिलिटी म्हणटा तांच्या जिवितांत ते जेजू बळ्या आनी खालत्या काळजाच्या कर काळीज म्हणजे तुझ्या काळजासारखें ते काळीज मात्र ते अबायडिंग ह्युमिलिटी दिसून येना मोगाचें न्हू. पळय देखून जेजू म्हणटा न्हय आमी तुज्या नांवान राजापण केली तुझ्या नांवान देवसराक धोंडयलें by Matthew 7:22-23 walks. सबार जाण त्या दिसा मुझे लागी म्हणतले सोम्या तुझे नावे आम्ही प्रवाद केला नाही तुझे नावी आम्ही देवचार धोंडयला नाही तुझे नावी आम्ही आश्चर्य केल्या नाही तर हांव तांच्या तोंडार सांगतो हांव तुमकां वळखाना खोटेपणाक लाभ जाल्ल्यानो Praise the Lord. पळय मोगाचें आमकां अशें कितें गरजेचें खालतेपण the most important chief of all graces कळ्ळें हे खूब मुख्य जावन आसा खालतेपण हे खालतेपण आमचे थंय नातल्या करीत आमी जेजूचे सोडवणेचे काम मुंदरसून व्हरूंक साध्य ना. मोगाचें ह्या एक वेळा करता पवित्रत्म संपूर्ण तरान आमचे ते जिवन आमकां जेजूचे पार्टेकर्स पळय मोगाचें पवित्रत्माचें काम कितें करता आसा आमकां जेजूचे पार्टेकर्स करता. जेजू आमचे थंय जियेल्ल्या वरवीं मात्र आमी ते जेजू बरी जावंक शकता. जेजूचें बळ्यांनी खालतेपण आमचे थंय दिसून येवंक शकता ना जाल्यार ना. इनड्वेलिंग क्रायस्ट म्हणटात ताका आनी ते विथ पावर जेजूचे दैवीक सतत आमचे मारिफात वाडीचे जाल्यार जेजून आमचे थंय जियेचे. पळय जेजून सांगला बापा ते सर्व एक जावं जो आमचो 17वा अध्याय 23 वचन तिके वाच बये
John chapter 17 verse 23. हांव तांचे थंय हांव तांचे थंय आणि तूं म्हजे थंय आसून आणि तू माझे थंय आसून तांचो एकवट संपूर्ण तांचो तरान एकवट संपूर्ण तरान एक जावं. एक जावं. पळय म्हाका जेजू पवित्र आत्मो कितें करता आमचे थंय देव जेजू आनी देव बाप सयत जी अशें करता. पवित्र आत्मो कितें करता जेजू सयत आमकां पार्टेकर्स करता. इनवेलिंग क्रायस्ट ते जाल्यार हें खालतेपण दिसून येता. दुसरें जावन आसा मोगाचें न्हू सेकंड लेसन आमी शिकचें कितें गे म्हळ्यार पळय मोगाचें न्हू हे इनवेलिंग क्रायस्ट म्हण जेजू आमचे थंय जियेल्या करीत आमी त्या खालतेपणांत वांटेली जावंक शकना. पळया आतां आमची कितली शिकवण आमी कितली बरी शिकवण दिवन पुरो कितले बरें शिकवण दिवन पुरो इट बिकम्स इम्पॉर्टंट. ती नीडफुल म्हणून येते ताका सकत ना म्हणून येते बळ नाशिल्ली शिकवण म्हणून येते. जेजू 3 वर्सां ह्या शिशां सांगता जियेलो आनी तो शिकोवंक आशिल्लो कितें आपूण आयना आपूण बऱ्या आनी खालत्या काळजाचो. जेजू तांकां कितलेंय शिकोवन आसूं पुरो आर्ग्युमेंट आनी कितेंय उपकार ना. हे जाला इनवेलिंग क्रायस्ट केदा जेजूच आमचे थंय जियेता तेदा मात्र साध्य आसा. हांगा पळया जेजू शिशांक मस्त शिकोवंक आशिल्लो शिकोवंक प्रयत्न केले. लर्न फ्रॉम मी फॉर आय एम मीक अँड gentle of heart. मातेवाचो अध्याय 11:29 वचन मॅथ्यू 11:29. म्हजे जूम तुमच्या खांदार घेया आणि म्हजे लागचे शिका कित्याक हांव बऱ्या आनी खालत्या काळजाचो आणि तुमकां समाधान मेळटलें. पळया जेजू तांकां शिकोवंक आशिल्लो मस्तपटी शिशांक आनी फारीदेवांक आनी लोकां जमातेक जेजू आपूण एक देवाची शेळी खालत्या काळजाची लॅम्ब ऑफ गॉड खालतेपणान जीवन तांकां ताणें दाखोवन दिलें. तितले मात्र न्ही ताणें सांगलें तांकां ताची शिकवण कितें सिक्रेट ताचे इनर मोस्ट सिक्रेट कितें आपूण कित्या खातीर आयला खंयच्या कारणां खातीर आयला ताणें तें सांगलें तांकां. कितें सांगलें मोगाचें न्हू सांगलें मनशा पुरतो आयला आपणाची सेवा करूंक ताणें येवंक न्हय बगार हेरांची सेवा करूंक. मॅथ्यू 20:28 वाच पळय. मनशापुती हेरांक आपल्या सेवा साखळेक लावंक न्हय. हेरांक आपल्या सेवा साखळेक लावंक येवंक ना बगार आपलेच हेरांची सेवा आपणेच हेरांची सेवा साखळी करूंक समेज तांच्या सोडवणे खातीर आपलो जीव दिवंक म्हूण आयला. पळया जेजू कित्याक आयिल्लो आपणाचें जिवीत कितें कळयता. लूक 22:27 वाच बये. सांगा म्हाका ह्या दोघांमध्ये कोण व्हरतो जेवणाक बसता तो की जेवण वाडून सेवा करता तो. जेवणाक बसता तो न्हय बे तरी पण हांव तुमचे मध्ये सेवा करतल्या सारको आसा. पळया जेजू सेवक जालो. जेजू तांच्या शिशांचे पाय धुले आनी सांगलें तुमी हांवें केलां तें तुमी करूंक जाय सांगलें. पूण कितें जालें कांयच उपकाराक पडूंक ना. इट वॉज ऑफ नो यूज. कांयच उपकाराक पडूंक ना. जे कितें तें सांगल्यार तांच्या काळजांत तें वचूंक ना. पळय मोगाचें न्हू कित्याक तें गर्व म्हणलें बी इतलें आमचे थंय वावरता भिरांकूळ तरान वावरता तें भायर घालूंक आमचेच तकी साध्य ना. कित्याक तें इतल्या बळारीक तरान आमचे थंय तें वावरता. आमी भायर गेल्यार न्हय सैतान जेजून आनेका वपारीन सांगलें आसा तो भायर गेल्लो परत्यान 7 जाणांचे न्हू आणखी कठीण तरान आमचे थंय वावरता. जेजू
हे तांकां शिकोवंक कितले प्रयत्न केले रे, इट वॉज इन वेन. ते उपकाराक पडूंक ना. पूण जेजू कितें तांकां तयारी करतालो. आमी 3 वर्सां ते सांगात आसले, 3 वर्सां ते तयारी तांकां करतालो. कितें तयारी करतालो तांकां कळीत करतालो, हांव मरोन तुमकां बापान बसयल्लो पवित्र आत्मो लावन दिता. तो सताचो आत्मो आयिल्ल्या वेळार तुमकां संपूर्ण सता कोण पावयतलो आनी तो तुमचे भितर आनी तुमचे सांगात आसतलो. तो म्हाका साक्ष दितलो. पळया म्हाका न्हू, जेजून तांकां तयारी 3 वर्सां तांकां तयारी करतालो. कितें तयारी? आपूण येवन तुमचे भितर जियेता. आपूण तुमचे भितर जियेता. तो कळीत करतालो. बाळतिके वाच पळय, जुवांचो म्हणजे 14 अध्याय 20 वचन. हांव म्हज्या बापा थंय, म्हज्या बापा थंय, तुम्ही म्हजे थंय, तुम्ही म्हजे थंय, आनी हांव तुमचे थंय, आनी हांव तुमचे थंय आसा म्हणून ह्या दिसा तुम्ही समजत. त्या दिसा तुम्ही समजतल्यात. पळया जेजू तयारी करतात आसा शिसांक. अपोस्तलांक जेजून तयारी करूंक सुरू केले. तांकां ते डिझायर येजे, हांव येजे, आतले येजे, वय जेजू आमचे ते जियेजे म्हणलें. तो तयारी करतालो. ते 3 वर्सांचे इट वॉज अ ट्रेनिंग स्कूल. 3 वर्सांचे तयारेंत जेजू तांकां शिकयतालो मोगाच्यान. आनी आतां तिसरें जावन आमी पळय, तिसरें जावन आमी पळया कितें जेजू कशें ते जेजूचें खालतेपण आमकां फोव जाता. पळया जेजू आमकां खालतेपण येवच्या पयलें आमचे थंय गर्व आसा. तो गर्व खंय जावन येयला? आदाम जावन येयला. आमकां दुसऱ्या जावन येयला. आदाम जावन तो आयला. पयलें त्या शिकोवणांत सांगिल्लें आसा तें बी आमचे थंय आसा. तें किर्लोवन तेंच फळ दिता, गर्वाचेंच फळ दिता. तर हे गर्वाचें फळ कशें आमचे ते स्वाभाविक जावन गेला, आमच्या सैमाचें जावन गेला. सैमाचें जावन वचून ते आमचे ते कठीण तरान वावरतात आसा. तर आमचे जावन हे सैमाचें बी भायर घालून आनीतले खालतेपण नो आदाम ताचें खालतेपण आमचे थंय तोच स्वाभाविक तरान, त्याच स्वाभाविक तरान आमचे थंय आसा जावंक आसा. कशें हे गर्व आमचे थंय नॅचरल. नॅचरल आमी कांय करचें ना. इतलो गर्व येता आमचे थंय सांगचें न्ही. तशेंच हे जाल्यार आमी जेजू थंय एकवटता. ते जाल्यार तें जेजूचें खालतेपण आमचें तें नॅचरल जाता, स्वाभाविक जाता. हांव बरें आनी खालते खाजोचो जाता. हे आमकां जेजून सांगून दिला, तयार केला शिसांक. आनी शिसांचें जिवीत पळया. पेंतकोस्ता उपरांत कितें जालें? पेंतकोस्ता मारिफात आमी जाणा जावंक शकता जेजूचें खालतेपण सगळ्यांक कशें फोव जायचें म्हण. पळया मोगाचें न्हू, पेंतकोस्ता पयलें जेजूच्या क्रुसा मरणा पर्यंत शिस कितें आसलें? त्याच गर्वांत न्ही आसलें. आतां आयकलें तुमी. पळय न्ही, तशें जेजूच्या मरणान कितें केलें? जेजूच्या क्रुसा मरणा वरवीं देवचाराक पाडाव केलें, नाश केलें. पाताक आमच्या जिवितांत नाश केलें. पळय मोगाचें, जेजूच्या क्रुसा मरणाचें सकती जेजूच्या पुनर्जीवनपणा वरवीं, जेजूच्या पुनर्जीवनपणा वरवीं देवा जेजूक नवें जिवीत, न्यू लायफ. मनुष्य सैमाचें जिवीत म्हणल्या भशेन नवें जिवीत देवा बापान जेजूक फोव केलें. ते आमचे तें जिवंक साध्य जावंक ताच्या स्वर्गारोहणा वरवीं बापाचो आत्मो जेजूक फोव जालो. आनी त्या वरवीं त्या आत्म्या द्वारे आमचे तें जेजू जिवंक शकता. आनी पेंतकोस्ता दिसा पवित्र आत्मोच देवून आयलो.
शिसांचो डिसायपलांचो शिसांचो 12 धर्मदूतांचो ताबो घेतलो. ताच्या उपरांत तांचें जिवीतच बदललें. पळया केरळा पेंतकोस्त दिसा पवित्र आत्म्यान शिसांचो ताबो घेतलो आनी जेजू तांचें जिवंक फाव केलें. आमी आतां आयकल्लें जुवांच्या 14व्या अध्यायांत 20 वचनांत जेजू आमचे थंय आसा. आयतवार दिसा तुमी जाणां दिल्यात पेंतकोस्ता उपरांत ते संपूर्ण तरान जेजूचें जिवीत जिवंक शकले आनी आमकां हें जुवांच्या पेद्रूच्या आणि जाकोबाच्या जिवितांत दिसून येता आनी आमकां तांच्या एपिस्टलांत तांच्या पत्रांनी तें कळून येता. पळया मोगाचें न्हू. अशें आमकां पेंतकोस्त म्हणजे पवित्र आत्मो आयिल्ल्या उपरांत पवित्र आत्म्यान जेजू आमचे थंय जियेता हें आमकां फॉलो जाल्यार तें साध्य जाता. पवित्र आत्मा आमचे भितर आसा, आमचे संगत आसा आनी पवित्र आत्म्याद्वारे बाब आनी जेजू आमचे थंय जियेतात. जो आमचें पयलें पत्र 3 अध्याय 24 वचन वाचपा येतिकें. John chapter 3 verse 24. ताचे उपदेश पळतले सक्कड ताचे थंय जियेतात आनी तो तांचे थंय जियेता. ताणें आमकां दिल्ल्या त्या पवित्र आत्म्याच्या देण्यावर देव आमचे थंय जियेता म्हणून आमी जाणा. पळया मोगाचें न्हू. पवित्र आत्म्याद्वारे जेजू आमचे थंय जियेता. The indwelling Christ will live in us with power, divine power and authority is divine humility. जेजूचें दैवीक खालतेपण म्हणजे तें तुमचें तें जेजूच आमचें तें रावून तें आशा करता. हांव जियेता म्हणल्यार साध्य ना मोगाच्या भावभयणी. हांवें समजून घेवन येवं आमच्या पवित्र सभेंत खंयचेय खंय कोणीय ते जावन वचून दी. पवित्र सभेचे सुर सांगले जेजू बरी भुया आनी खालच्या काळजाचे जायते जाल्यार ते मुख्य चीफ ग्रेस ते जावन आसा आनी ताका आमी लक्ष दिवंक आसा. आमी ते डिजायर करूंक आसा ते आमचे काणूंक आसा आमी आशोवंक आसा ताणेंक आसा. पूण जेजूक आमचे थंय जिवंक सोडल्या वेळार मात्र पवित्र आत्म्याद्वारे हांव नवी रचना जाल्ल्या वेळार मात्र ते जेजूचें खालतेपण म्हजे थंय दिसून येता. हे सुरवात थंय दिसून येजे मोगाचें न्हू. आज आमचे थंय एक जेजूचें खालतेपण दिसून येना जाल्यार जेजूचें सोडवून आमकां साध्य जायना हेरांक दिवंक. जेजून आपल्या मरणाक सैतानाक पाडाव केला पाताक नाश केला आनी हेज ऑब्टेन्ड फॉर अस इटर्नल रिडेम्पशन शासनीक सोडवण ताणें दोन दिल्या. ही सोडवण आमच्या भोंवतणीच्या लोकांक फावो जायत जाल्यार हांवें आनी तुमी हर एकल्यानी पवित्र सभेच्या सोळ सांग्यांनी पवित्र आत्म्याद्वारे जेजूक आमचे थंय जिवंक सोडचे द्वारे जेजूचें जिवीत आमचे थंय दिसून येजे मोगाचें न्हू. तेज्या मात्र ह्या संवसाराक जेजून दिल्ली सोडवण फावो जाता. तितलें मात्र न्ही केल्यार आमी तें खालतेपण एक सोबीत सुंदर मुस्तायकी केसन नासता पवित्रपण आमचे थंय दिसून येता. त्या खालतेपणाद्वारे सगळी पवित्र सभा पवित्र जाता, खालती बळी जाता. आमच्या भोंवतणीच्या लोकांक सोडवण फावो जाता. मागीर आमी जेजू बळ्या आनी खालते काळजाच्या कर काळीजमचें तुज्या काळजा सारकें. बापा दी तुजो पवित्र आत्मो आमचे भितर पवित्र आत्म्याद्वारे तुवें आनी जेजून जिवंचे मारिफात आमी कितेंच करूंक शकना. हांव वळखून घेवन कशें जेजू हांव न्ही म्हणालो तशें आमचे हस्तकी आमी कांयच करूंक शकना म्हणल्यार वळखून घेतो बापा. आनी तूं तुज्या पवित्र आत्म्याद्वारे आमचे थंय वावरू जेजू आमचे थंय वावरून दी. जेजूचें तें खालतें आनी बळेपण आमचे थंय दिसून येवून दी. त्या वरवीं सर्वांच्या बचावे खातीर पवित्र सभेन जाय की खालत्यापणाद्वारे बळ्यापणाद्वारे पवित्र मुस्तायकी नेसलेली जावन दी, पवित्र जावन दी म्हण खालतेपणी मागतो बापा. त्यात तुज्या पिता जेजूचें नांवी आमेन.
आमेन आमेन.